नमस्कार, दिसभरातल्यो महत्वाच्यो खबरो घेवन हांव संजना अंजुनकर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। वास्को नवे वाड्यार सिलिंडर ब्लास्ट जावन दोग बायलांक आयले मरण। गोवाक चाय करपाक गेल्ले गुरुवार बायलेकूय आगताक आयले मरण। मंत्री काब्रालाक शेकली पीडब्ल्यूडी नोकर भरती। भाजपाच्याच आमदारांच्यो केंद्रा कडेन कागाळी। केंद्रीय फुडाऱ्यांचो काब्रालाक राजीनामो दिवपाचो आदेश। माधुरी दीक्षित, शाहिद कपूर आनी श्रिया सरन लायतले इफ्फीच्या उक्तावण सुवाळ्याक हाजेरी। एनएफडीसीचो एमडी पृथुल कुमाराची माहिती। बाणावलेच्यान लढयतलो विधानसभेची वेंचणूक। बायलेक नव्यान दवरतलो आदलो आमदार मिकी पाशेकोची घोषणा। गोंय उजो पालोवपी दळ अत्याधुनीक सुविधांनी जातले सज्ज। उजो पालोवपा खातीर घेतले ड्रोन। संचालक नितीन रायकाराची माहिती। नयबाग रस्त्यार पडिल्ली फोंडकुलां भरपाक सरकाराक आयले अपयश। रस्तो दुरुस्ती खातीर लोक मागपाक लागल्यात भीक। आतां खबरो विस्तारांत। वास्को नवे वाडे वाठारांत सिलिंडर ब्लास्ट जाल्ल्यान दोगा बायलांचो आगताक जीव वचपाची घडणूक शेनवारा सकाळीं घडल्या। सिलिंडर लिकेज जाल्ल्यान हो ब्लास्ट जाला अशें कळटा। ह्या ब्लास्टान शिवानी राजवत ही 26 वर्सां पिरायेची गुरवार बायल तशीच तिची सासू जयदेवी राजवत हांचो जीव गेला। वास्को नव्या वाड्याचेर शेनवारा सकाळी 9:15 सिलिंडर लिकेज जावन ब्लास्ट जाल्ल्यान दोगा बायलांचो आगताक जीव वचपाची घडणूक घडल्या। ह्या घडणुकेत शिवानी राजवत ही 26 वर्सां पिरायेची गुरवार बायल तशीच तिची सासू जयदेवी राजवत हांचो जीव गेला। ही फामिली मूळ मध्य प्रदेश ग्वालियरची। ती वास्कोत भाड्याच्या रुमान रावताली अशें कळ्ळां। आवाज आला असा जोरात। मग आम्ही सगळीकडे बघायला लागलो, पाठीमागं काय झालं, पुढं काय झालं, ॲक्सिडेंट झाला काय। खिडकीतनं तोपर्यंत बघेपर्यंत म्हणजे की ह्यांच्यात झालेलं कळलं। मग सगळे जण बाय आत गेलो जरा बघायला। मग ते पडलेलेच, आम्ही आत गेलो नाही, मग ते पडलेलेच होते खाली। कोण त्यांनी दोघीच होते वाटतं। त्यांचा मुलगा नंतर आला काय तसं आम्हाला ते मुलालाच माहिती असेल, त्यांनी नंतर आले काय अगोदर होते। सकाळी इन्फॉर्मेशन येयलें 9 सुमार तारखे इन्सिडंट जालो। इन्सिडंट पळयताल्यार 2 बायलां आसा ती जोरान ऑलरेडी मेलेली। तितून शिवानी राजावत म्हणून 26 वर्सांची प्रेग्नंट बायल ती, आनी तिची सासूमाय जयदेवी म्हणून ही दोगां थंयसर ऑलरेडी मेलेली। आणि आमी जेन्ना पयलें आसा जेन्ना विजीट केलें तेन्ना रोखडेंच पयलें जाल्यार अशें कळ्ळें आमचो सिलिंडर तेंचो चालू आसलो आनी ताका लागून थंय ते रुमान गॅस एक्युमुलेट जाली। ते भाड्याच्या रुमान रावताली फर्स्ट फ्लोराचेर संतोशी माता देवळा फाटल्यान जे आमचो ह्या सबीगड आसा थंय रावताली ती। आणि एक्युमुलेट जाल्या कारण गॅस सगळे तेंच्यांनी लायट ऑन केलें आणि त्या नंतर खंय तरी पेट घेतला आनी तो तितून ब्लास्ट जाला। तितून सगळी जळयली आसा आणि बॉडी तेंच्या पडिल्ली आसा फ्लोराचेर, फर्स्ट फ्लोराचेर आसा। आणि ऑलरेडी पोलीस येयलेले सायडीचेर आणि फायराचे पोलीस येयल्ले आसा। तेंच्यानी ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन चालू केल्लें आसा आणि ताचो भोव जो आसा तो नवीन कामां आसतालो तो आतां खंयची येयलेलो आनी ताका दिसलें की तेंचें जाला म्हणून। आमचे शेजारी तेंची कोण आसा नेबर तेंचेर वचून पाणी बी मारल्यान ते खूब म्हणजे उजो रावून तो आटोक्यान हाडपाचो प्रयत्न केल्लो, पूण कांय तेतून यश मेळना। ती दोगां थंय मेलिल्ली आसात। आणि हे कितें आसा आमच्या न्यू वाड्यार फर्स्ट टायम अशें जाल्लें आसा, 2 बायलां एक्सपायर जाल्ले आसा। आणि म्हाका दिसता वास्को पुलिसाचे जे आसा अधिकारी स्वप्नील नायक आसा तो PSI येयल्ले आसा, तशेंच कपिल नायक आसा ते बीन येताले आनी इन्वेस्टिगेशन फुडलें करताले। पूण ही गजाल जी जाल्ली आसा भरपूर म्हणजे अशें म्हाका दिसता अशें जावचें न्हू कोणा बरोबर। आणि अशें जाल्ल्या कारणान हांगसर लोकां मदीं भयभीत वातावरण जाल्लें आसा। सिलिंडर जे आसा जे आमी पेटयता चालू दवरता ताका लागून इन्सिडंट जाल्लो आसा। सिलिंडर चालू दवरून खंय भायर वयचें न्हू, ताका लागून हांव मागता लोकां कडेन कितें आपल्या स्वताची काळजी घेवपाची। आणि जी बायलां तो मेल्ली आसा ती आयजूच खंय तरी गांवां वचपाची आसली ग्वालियर मध्य प्रदेश। तेजी सुद्दां तयारी केलेली, ताका आमी पॅकेज केलेली वचपा लागून। पूण इन्सिडंट पयलीं जालो आनी ती दोगां गेली। घोवा कडेन सगळें घोवान आमकां अशें इन्सिडंट सांगलेलें आसलें। एक सिलिंडर ब्लास्ट जाला म्हणून न्यू वाड्यार। सो आमकां कितें फेटल बिटल जाला म्हाका सांगूंक नासलें, कोण एक्सपायर जाला सकम जाला म्हूण सांगूंक नासलें। जेन्ना आमी येयले हांगासर परत कॉल येयलो रोखडोच इमिजिएटली 2 मिनटांनी की एक्सपायर्ड जाला म्हणून।
सो इमिजिएटली आमी येयले हांगासर आमच्या गाडयेक पयली धाडले आमी रॉबर्ट गाडयेक मागीर आमी येयले तेंच्यानी सांगलें रॉबर्टान की एम्बुलन्सूय येयलेली आसा तांकां एक्सपायर्ड केलें म्हणून दिल्ले दोग जाणांक आनी तेची बायल जी आसा ती प्रेग्नंट आसली तेची आनी तेजी सासूमाय आनी ताजो हजबंड येयलो आतां कामार सो तो नेवीन दिसा कामां आसता सो आतां ते येयलो आनी ताका खातीर चाव करताली दिसता तिलो आनी तेंच्यांनी म्हाका तो होल नायट उठिल्या गॅसीचो अजून फ्युमचो जो वास मारता भितर तितून आख्या घरान रूमचो जो हेजो गॅस आसता पळय सिलिंडर गॅसचो वास येता सो एक खातीर तेजी गॅस रातभर ओवर उरली आसतली सो ते फ्युम्स एक्युमुलेट जाले आसतले सकाळी लायटरचो बटन जो गॅस लायटर मारला पळय तेन्ना सस्पेक्ट करता की तेज्या मुळे जावंक शकता तो ब्लास्ट पळय आतां फुडें कितें सद्याक दोन लोक मरण पावले. दोन लोक मारले आनी ती एक बायल तेजी आनी तेजी आवय ह्या जो आसा पळय ते भुरग्याची बायल प्रेग्नंट आसतली. तो आतां आयला साठ तो आतां कामार वचून आतां येयला सकाळी तो नेवीनसून ड्युटीक येयला आनी तिका चाय करपाक जाय दुदाची पोती बीन आसा रे पळय फुडें कितें जाता. आयज वास्को एक दुखद घटना घडली आसा. एक घरान सिलिंडर ब्लास्ट जावन दोगां जाणांची डेथ जाल्लेली आसा आनी ते डेथ जाला ते एकट्याचें नांव शिवानी राजवत एज 26 years आनी जे आमकां इन्फॉर्मेशन कळ्ळा की ते प्रेग्नंट आसलेले अशें आनी दुसरी डेथ तेजी मदर इन लॉची जाल्लेली आसा आनी जो सिलिंडर ब्लास्टाचो कारण म्हणटा तो जो आमकां इन्फॉर्मेशन कळ्ळा की तो खंय तरी लिकेज आसल्या कारणान तो ब्लास्ट जाल्लो आसा. वास्कोच्यान गोमंतक TV खातीर शुभम त्रिवेदी. या वर्सा आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवा खातीर 3000 परस चड चित्रपटां खातीर एंट्री आयल्यात. तातूंतल्यो 103 आंतरराष्ट्रीय चित्रपटां महोत्सवा खातीर नेमल्यात. ते भायर संवसारांत जावपी नामनेचे चित्रपट महोत्सवाक दाखयल्ले सगळे चित्रपट ह्या वर्साच्या फेस्टिवल कॅलेडॉस्कोपांक दाखयतले अशें NFDCचो MD पृथुल कुमारान सांगलें. संवसारभरांतल्या चित्रपट महोत्सवांच्या तुळेंत इफ्फीचो नंबर 14 क्रमांकाचेर येता जाल्यार आशियांत इफ्फीचो क्रमांक 4 नंबराचेर आसा अशें कुमारान सांगलें. हॉलिवूड अभिनेतो मायकल डॉग्लास सत्यजीत राय जिणे गौरव पुरस्काराचे मानकरी थारल्यात. ते नोव्हेंबराच्या 28वेर कला अकादमीन मास्टर क्लास घेतले अशें कुमारान सांगून इफ्फीच्या एकंदरीत तयारीचो आढावो तांच्यांनी मांडलो. There is one restored classic section in which there are 3 international classics out of which I think one is India premiere, rest 2 are Asia or world premieres. 7 special restored classics which will be showcased to the world for the first time, which has been done by the Indian government under the National Film Heritage Mission, Film Bazaar, which happens along the side of IFFI, and that is basically for filmmakers, for the whole ecosystem, which from internationally we have film festival directors, we have marketing agents, we have sales agents who attend this section. And in this also, like the master classes which are for general IFFI delegates, it's also meant for the filmmakers so that they know the nuances and the current topics which are of importance in filmmaking and film production and film releases. So that will be covered, and a lot of celebrities are endorsing that also. I think Nawazuddin Siddiqui, Aditi Rao Hayatri, and a lot of other people are also coming in various sessions of pertinent discussion for the film enthusiasts and filmmakers. Next. Creative Minds of Tomorrow. This is an initiative which was started with the vision of our Honorable Minister for Information and Broadcasting, Shri Anurag Singh Thakur. And this will be the 3rd edition for it, and this time we feel that we have completed the circle. Last year the new thing which was introduced was having these 75 creative minds to be divided into 5 teams and having a team competition for making short films. So there were 5 short films made and one of them was awarded also. This year, apart from just the short film making competition, which is done in association with an international shorts TV, which is of international repute. And apart from that, we have also introduced 2 days of master classes in which Berlinale Film Festival is participating, in which they are taking a master class, and other important masters also taking their master classes for 2 days. After that, after the competition is finished, we are also having these people to stay back, these creative minds, and visit the film festival. They also experience the film bazaar, and eventually 1 day of talent hunt recruitment is also being organized, in which 15 important and internationally acclaimed production companies have already given their consent, and they'll be participating. They are reviewing their resumes and they'll be doing one-to-one recruitments here at the Creative Minds of Tomorrow hangar.
विधानसभा वेंचणुकेक अजून खूप वेळ आसा, पूण साश्टीचो एक खडेगाठ फुडारी मिकी पॉशेको आतांपासूनच दोपराक भाशींक बांदून तयार आसा. आपूण बाणावलेच्यान जाल्यार बायल नुवेंच्यान वेंचणूक लढयतली अशें मिकी सांगता. ते भायर गोंय फुटबॉल संघटनेक कोर्टान व्हरपाची शिटकावणी ताणें दिल्या. फुडली विधानसभा वेंचणूक आपूण बाणावलेच्यान लढयतलो अशें मिकी पाशेकोन जाहीर केलें. ते भायर बायलेक खंय नुवेंच्यान उबी करतलो अशें मिकी सांगता. कॉन्टेस्ट करता सावथा करतलो सावथा म्हणल्यार खंय असेंब्ली इलेक्शन बेनावली माय वायफ गोइंग टू कॉन्टेस्ट इन नुवें वी ऑलरेडी डिसायडेड नो माइंड कॅन चेंज ऑल सेड एंड डन. दुसरे वटेन गोंय फुटबॉल संघटनेचे 80% क्लब रजिस्टर नाशिल्ल्याचेच मिकी सांगता. हे गजालीचेर मिकीन GFA कोर्टान वचपाची शिटकावणी दिल्या. पूण लास्ट टायम आय केम टू नो द बेतालबाग स्पोर्टिंग क्लब आहा तो क्लब गांवचो आहा तो आनी तेमी डिसिजन घेतलें जे क्लबाचें कॉन्स्टिट्यूशन आहा तें अमेंड करपाक. सो द विनर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज जस्ट नॉट अ अमेंड एंड टू बी डिटू that has to be given before the authorities. And who the authority? The rest of societies. So माझो क्वेश्चन आशिल्लो ते मिटिंगेक तुमी अमेंड केले बरें आहा तुमी हे कॉन्स्टिट्यूशन कॉपी दिल्या पळय म्हणून लागले. सो आय अंडर द रायट ऑफ इन्फॉर्मेशन आय वॉन्ट टू नो दॅट दे नेवर गिवन that constitution copy and club is never its club is almost defunct. Now club was registered from after that 5 years every registration which is before the registry of society to the 5 वर्सां change renew करपाक every 5 years. So this was never renewed. Okay, and the club defunct, as good as defunct. The activities going on, collection full thing going on. I was sponsoring many times every function. I was supporting them also. So what happened? I made a letter to the club not to hold the election. Whichever way, 9 वर्सां तुम्ही काढली आणि 100 महिने काढा आणि ह्यो गोष्टी सारखे बसया. Till then, club is not active. Okay. So I wrote to the committee, the existing committee. So I said, I wrote them a letter. They did not respond. I came to know I filed a case against the club, who's spending, siphoning the money. Every tournament, a year, 2 to 3 tournaments they are organizing. The ground, the city ground is there, right there next to the church. The whole ground being, decorated with the alcohol companies. There are a lot of alcohol coming in as a sponsor, in terms of sponsor. There is no proper accountability. There is no audit. Now, what audit? Why, if you want to renew the club every 5 years, you have to give every 5 years audit, which is mandatory to the society director of societies. Now, I filed a case before the ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. गोंय अग्निशमन दळ अत्याधुनीक साधन सुविधांनी सज्ज जातले. उजो पालोवपा खातीर दळ रिमोट सेन्सिंग माकनो हाडटलो. रिमोटा वरवीं बिल्डिंगेंत लागिल्लो उजो जवान वापरिनासतना हे माकनो पालयतले. ते भायर बर्जर फॅक्टरीक लागिल्ल्या उज्यांचो अणभव घेत उज्याच्या स्त्रोताचो सोद लावपा खातीर ड्रोनूय हाडटले अशी माहिती उजो पालोवपी दळाचो संचालक नितीन रायकरान दिली. गोंय अग्निशमन दळान गोंयच्या 17 उजो पालोवपी दळां खातीर मॉक ड्रिल सर्त घडोवन हाडली. तांची फिटनेस, तांची सादूरताय आनी ताकद पळोवपा खातीर ह्या सर्तीचो हेत आशिल्लो. दिल्ल्या वेळा भितर काम करपी दळाक पुरस्कार भेटयतले अशें नितीन रायकर हांणी सांगलें. हे एन्युअल ड्रिल कॉम्पिटिशन आसा पळय हे एवरी इयर आमी ऑर्गनायज करता आनी ह्या वर्सा सुद्दां आमी हे आतां 2023 ह्या वर्सा ऑर्गनायज केला. ते फक्त आमी चेक करपाक की तेंचे फिजिकल फिटनेस कशें आहात. आतां हेज्या प्रमाणे आतां हे आमी ड्रील घेतले म्हणटकच तांकां एक उत्सुकता मेळटा आनी त्या प्रमाणे ते जाता तितके कशें फायर फायटींग करप, कशें दुसऱ्यांचें लायफ वाचप, कशें ह्युमन बिंगांचें लायफ वाचप ते सगळी प्रॅक्टीस तांकां हितून मेळटा आनी ते
तांकां एक गट्स मेळटा. अशा प्रकारे आमी हे आतां आयोजीत केल्ले आहा 2023 आनी हितून सगळे स्टेशन आमचे जवळ जवळ 17 स्टेशनां आहा ऑल ओवर गोवा. सगळे 17 स्टेशनाचे पार्टिसिपेट जाता आनी तितून आपलो बहुमूल्य जो जबाबदारी हे आहा त्या प्रमाणे आपली टॅलंट ते हांगासर ह्या ड्रिलान दाखयता. एडवान्स आमचे इक्विपमेंट आमी चालूच आहा आमचे घेवपाचे. आतांच आमी हालींच फ्लड लायट तशेंच कॅमिकल सूट्स तरेतरेचे कॅमिकल सूट्स घेतिल्ले आहा आनी आमचे फायर पंप ऑल्सो वी हॅव टेकन. सबमर्सिबल पंप कशें आमी खंयच्यान सोर्स आमी कलेक्ट करप उदक कलेक्ट करपाक ते सुद्दां आमी पंप घेतिल्ले आहा एडवान्स. ही एडवान्स टेक्नॉलॉजी. आतां आमी वी आर ट्रायींग टू गो फॉर रिमोट फायर फायटींग. रिमोट फायर फायटींग म्हणजे तुका यू हॅव टू बी एट वन सायड आनी ती मशिनरी आमी भितर सोडपाची आनी ते ऑटोमॅटीक फायर फायटींग करता. तशी आमी टेक्नॉलॉजी आतां घेवपाची आहा. तशेंच एक ड्रोन सिस्टम तेवूय आमच्या मनान आहा घेवपाचें. गव्हर्मेंट सुद्दां इंट्रस्टेड आहा. ड्रोन म्हणजे खंय खंय इन्सिडंट कितें जालें वयल्यान आमकां कळना न्ही. आतां बर्जर पेंट फाटीं उदक लागिल्लो पळय त्या भितर कितें खंय फायर जाला तर बेज ऑफ फायर आमकां कळना आसलें. त्या वयर आमी आतां ते लॅडर आमचे वयर वचून आमी ते लॅडर पळोवन आमी त्या प्रमाणे आमी फायंड आउट केल्ले आहा बेजीक सोर्स ऑफ द हे फायर. कळ्ळें तुका. त्या प्रमाणे तशेंच आमी आतां रोखडेच आमी टर्न टेबल लॅडर घेतले. टर्न टेबल लॅडर इज 42 मीटर. 42 मिटराची ना सद्या आमचे कडेन. ती आमी ट्राय करता आतां घेवपाक. आतां ऑलमोस्ट गव्हर्मेंटान सुद्दां अप्रुवल दिल्ले आहा घेवपाक. गोंयांत हालींच सिलिंडर स्फोट जावपाच्यो घडणुको घडपाक लागल्यात. हे फाटभुंयेर संचालकान शिटकावणी दिल्या. जर सिलिंडर लीक जायत आसत जाल्यार तुमी फुडें सरूं नाकात. घरांतल्यान भायर येयात आनी उजो पालोवपी दळाक फोन करात. ते भायर सिलिंडराच्या लागीं रावन फोन मारूं नाकात वा घरांतले लायटीचे बटन चालू वा बंद करिनाकात अशी सुचोवणी रायकर हांणी केल्या. कितें एमर्जन्सी सिट्युएशन येता पळय पॅनीक जाता लोक कोणी सहजच पॅनीक जातलेच. पूण तांकां हांव सांगूंक सोदतां की पॅनीक जावपाची गरज कांयच ना. फॉर एग्जाम्पल LPG लिकेज जाता तेन्ना पयलींच आमी शक्यतो थंयच्यान भायर सरपाचो प्रयत्न करूंक जाय. तुमी अरेस्ट करूंक वचूं जायना. थंय कोण हावजकीपींग कोण घरा कडेन आसता पळय तेणी ते आपल्याक हँडल करपाक वचूं जायना. ते जाता तितके बेगीन भायर सरपाची प्रयत्न करूंक जाय आनी नियरस्ट फायर स्टेशन खंय आहा पळय तांकां कळोवपाचें भायर येवन पळोवंक जाय. भितर ऑपरेट करूं जायना. मोबायल सुद्दां ऑपरेट करूं जायना आनी स्विच ऑन आनी स्विच ऑफ करूं जायना. कित्याक एक स्पार्क मेळत जाल्यार तेजो स्पार्क तुका इग्निशन मेळ्ळें न्ही तुका ब्लास्ट जावं शकपाची चान्सीस आसता. समीप नार्वेकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. PWDची नोकर भरती परत वादांत. ह्या वादांत मंत्री निलेश काब्रालाचें मंत्रीपद धोक्यांत आयलां. मंत्री काब्राला आड भाजपाच्याच आमदारांनी पक्ष श्रेष्ठी कडेन कागाळ केल्ल्याचें कळटा. ह्या कागाळीचीच दखल घेवन मंत्री काब्रालाक राजिनामो दिवपाचो आदेश दिला. काँग्रेसींतल्यान भाजपात आयिल्ले 8 आमदार सद्याक मंत्रीपदा शिवाय आसात. 8तले दोग-तीग जाण तरी मंत्रीपद केन्ना मेळटले काय म्हूण वाट पळयतात. तातूंत सगळ्यांत पयलो नंबर आसा तो आलेक्स सिक्वेराचो. मात कोणाक काडून ताका मंत्रीपद दिवप हाचेर तिडो आशिल्लो. पूण आतां आलेक्साचो नंबर लागतासो दिसता आनी ताचें कारण थारलां PWDंतली परतून वादग्रस्त थारिल्ली नोकर भरती. आदलो मंत्री दीपक पावसकारा वेळार वादग्रस्त थारिल्ली नोकर भरती उपरांत रद्द केली आनी चौकशी खातीर नेमिल्ली समिती मांडवीत व्हांवन गेली. उपरांत नवे सरकारांत PWD मंत्री जालो निलेश काब्राल. काब्रालाची बुदवन मंत्री म्हूण ख्याती. मात आतां हेच बुदवंताचेर PWDची आदली वादग्रस्त नोकर भरती रद्द करून नव्यान सुरू केल्ली नोकर भरती शेकल्या. आतांय PWDंतली नव्यान केल्ली नोकर भरती वादग्रस्त थारल्या. इतलेच न्हय तर भाजपाचेच आमदारांनी काब्राला डायरेक्ट शाह नड्डा हांचे कडेन कागाळी पावयल्यात म्हूण सुत्रां सांगतात. हेच कागाळींची दखल घेवन भाजपाचे केंद्रीय फुडाऱ्यांनी काब्रालाक राजिनामो दिवपाचो आदेश दिला. मजगती हे विशीं मुख्यमंत्र्याक विचारल्यार ताणेन जेन्ना निर्णय जातलो तेन्ना कळयतले म्हूण सांगून एका अर्थान ह्या चर्चांक दुजोरो दिलो.
सद्याक फकत काब्रालाचेर हावळ येवन आलेख सिक्वेराक मंत्रीपद मेळटले, मात 5 राज्यांच्या वेंचणूक निकाला उपरांत आनी लोकसभे आदीं आनीक दोगांचे मंत्रीपद वचपाची शक्यताय आसा. हातूंतय कांय नांवां फुडें येवपाक लागल्यात. फोंडें म्हालांतलो भाजपातलो एक ज्येश्ठ मंत्री आनी तिसवाडींतल्या एका मंत्र्याचेर हावळ येतली म्हूण कळटा. एकंदर पळयत जाल्यार गोंयच्या मंत्रिमंडळांत मोठे बदल जातले इतले नक्की, मात कॅप्टन तोच उरतलो काय तातूंतय बदल जातलो होय प्रस्न आसा. कारण वेंचणुके वेळार 2.5 वर्सांनी बदल जातलो अशें मुख्यमंत्री पदाचेर केन्ना एकदां बसपाक मेळटा हाची वाट पळोवपी सरकारांतलो एक मंत्री खंय आतां लोकांक सांगपाक लागला. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. पोरसा कडेन नयबाग रस्त्याची बिकट स्थिती आसा. पुराय रस्त्याचेर फोंडकुलां पडला. थळाव्या लोकांनी रस्तो दुरुस्त करपाची मागणी केल्ली, देखून सरकाराक कांय दिसांची मुजत दिल्ली, पूण सरकार अपियेसीत आसलो, देखून थळावे लोक धरणे आंदोलनाक बसले. पोरसकडे नयबाग रस्त्याची चाळण जाला. सेगीत ह्या रस्त्याची दुरुस्ती करपाची मागणी करून लेगीत भौशीक बांदकाम खात्यान कानार मनार घेवंक नाशिल्ल्यान थळावे लोक धोरणे आंदोलनाक बसले. जाल्यार दुसरे वाटेन धोरणे आंदोलन सुरू जातकच आयत्या वेळार भौशीक बांदकाम खात्यान नयबाग रस्त्यार पडिल्ली फोंडकुलां पुरोवपाक सुरवात केली. निलेश काब्रालान म्हळा कितें की आपूण ॲप काडला. म्हाका इतलेंच सांगा तुमकां हांगा तुमी पेडण्या भागांत तुमकां नेटवर्क सुद्दां सारको मेळचो ना. आनी काही गरीब भुरगे आनी लोक जे आसा तांचे कडेन मोबायल ना घेवपाक, जे खऱ्या अर्थान सफर जाता न्हय तांचे कडेन टॅक्नॉलॉजी वापरपाक ना. पण एक गजाल करूं शकता, कोण तरी बाबा फोन मारूं शकता किंवा वचून तोंडान कंप्लेन दिवं शकता. ती तोंडान कंप्लेन दिवपाची नाका तुमकां, कारण कित्याक खबर आहा तुमचो लेवल कसो आहा, तुमी स्टँडर्ड व्हडलो मेंटेन सेट करून दवरिल्लो आसा. तो गरीब लोकां खातीर न्हू, फक्त श्रीमंत लोकां खातीर अशें दाखोवपाचो प्रयत्न करता काय? प्रश्नचिन्ह निर्माण जाता काय ना? दुसरी गजाल हांवें म्हणिल्लें की PWDन इंजिनियर ना. आतां हांगा जेन्ना प्रत्येक वेळार जेन्ना रस्तो पेड्यार जाता तेन्ना दे वर सपोज टू रेक्टिफाय दीस. अरे करा मरे हांगासर, वो कित्याक परत परत रस्तो पेड्यार जाता? कारण ताजो रस्त्याचो जो हें आसा पळय हायट आसा सामकी सकयल आसा. रिपेर करा, तो रस्तो वयर हाडा आनी सकयल्यान पायपां घालून पावसाचें उदक आसा तें वचूंक दिया मरे, आनी तो डांबरीकरण वेवस्थीत करा आनी उडया, जेणे करून खंयसरूच कोणाक प्रॉब्लम जावचो ना आनी एक्सिडंटूय जावचो ना. PWDन इंजिनियर कित्याक आसा तें जर नाजाल्यार काडून उडया तांकां, दुसऱ्यांक चान्स दिया. जे बरे भुरगे आसा, शिकिल्ले आसा, तांकां नॉलेज आसा, तांकां दिया मरे चान्स. करा तुमी, आमी पयशे दिता, कॉन्ट्रॅक्ट घेता, तो आयज कॉन्ट्रॅक्ट घेता करता, फाल्यां सकाळी पळशी जाल्यार थंयसर उणके पडटात. दिना म्हणजे आतां कितें चौगां बरोबर आमी आसा न्हू. हांव एकटें उलयलीं जाल्यार ती कितें म्हणटा हें उलोवपी व्हडलें काय विचारतात म्हाका. कितले फावटी हांगासर कॉन्ट्रॅक्टदाराक सुद्दां हांवें सांगलें कितें बाबा करता न्हू तें सारकें कर, हें परत परत घालूंक सरकार पयशे धाडटा म्हणून परत परत वयले वयर घालतात काय म्हणून सुद्दां आमी विचारलें ताका. तो वीड नोट तो घेतलेलें तेणी परत ताका विचारलें हें कितें घालतात काय म्हणून. निवृत्ती शिरोडकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. इफ्फी हो आंतरराष्ट्रीय फ्रॉड फेस्टिवल ऑफ इंडिया जावन रावला. गोंय सरकार 100 कोटी रुपया मोडटा जाल्यार केंद्र सरकार फकत 11 कोटी रुपया गोंय सरकाराक दिता. पूण गोंयच्या चित्रपटांक कसलीच माची इफ्फींत मेळना. आतां जी 7 चित्रपटांची जी निवड जाल्या ती इफ्फीच्या अधिकृत गटांत जाल्या काय कितें हाचें स्पश्टीकरण मुख्यमंत्र्यान दिवपाची मागणी काँग्रेसीन केल्या. ते भायर ESGचे सगळे हक्क NFDCक गेल्यात. कलाकारांक कुशीक काडून विकत घेतिल्ले आमदार आनी भाजपाच्या फुडाऱ्यांक भरपाय म्हूण व्हड पदां तांकां दिल्यात. तांचे चित्रपट आनी कला क्षेत्रांत योगदान कसलें हें मुख्यमंत्र्यान सांगचें असो आरोप काँग्रेसीचो मणियारो अमरनाथ पणजीकारान केला. BJPन इफ्फीक इंटरनॅशनल फ्रॉड फेस्टिवल इंडिया करून उडयल्ले आसा. ESG हे एक्स्ट्रावगंट सोसायटी ऑफ गोवा जाल्ले आसा. गोंयकारांची जायती फिल्मां 20, 21, 22 कितली येयल्ली तेतूंतली 7 फिल्मां ही सिलेक्ट जाल्या फॉर गोवा सेक्शन. आमी मागणी करता की CMान स्पश्टीकरण हाचेर दिवचें की गोवा सेक्शनान हे ऑफिशियल सेक्शन आसतलें काय. हे गोवन सेक्शन जे चीफ मिनिस्टर 7 फिल्माचे उलयता ते इफ्फीच्या ऑफिशियल सेक्शनाचो भाग आसतलो. आमी आरोप करता की हो गोवन विभाग जो आसा सिने निर्मात्याच्या दोळ्यांक उदक फक्त लावपाचें काम करता. खंयचेय फिल्म फेस्टिवलाक
जेन्ना फिल्म स्क्रीन जाता तेका गोवा फिल्म फायनान्स स्किमाचो लाभ मेळटा. आता मुखेलमंत्र्यान सांगचें की ह्या येवजणे वरवीं ह्या गोंयच्या 7 फिल्मांक ह्या स्किमी प्रमाणे ह्या 7 फिल्मांक ह्या येवजणेचो लाभ फायनान्शियल असिस्टंट मेळटले काय ना. आयज पासून 35 फिल्मांची निर्मिती जाल्या आनी ह्या 35 फिल्मांतल्यान 75% जी फिल्मां निर्मिती जाली ती काँग्रेसच्या सरकारच्या कार्यकाळात जाल्ली. ही फिल्मां जी प्रोड्यूस जाली ती काँग्रेसचे सरकार असली त्या कार्यकाळात ही प्रोड्यूस जाल्ली. वाळपय गो संवर्धन केंद्रान एका बेवारस गायीचो जीव वट्टेलो. सुमार 3 वरांच्या ऑपरेशना उपरांत गायीच्या पोटांतल्यान 30 किल प्लास्टीक भायर काडले. दोतोर रघुनाथ दुरी हांणी हे ऑपरेशन केलें. ज्यो सिवीक बॉडीज आसा, म्युनिसिपालिटीज आसा, पंचायत आसा, तांच्यांनी प्लास्टीक ते कलेक्ट करतात, योग्य तरेन डिस्पोजय करतात. पण केन्ना केन्ना डस्टबिनांनी खूब वेळ प्लास्टीक जर उरत जाल्यार ह्या गोरवांक ती एक्सेस जातात, खावपाक मेळटा. रस्त्यार उडयल्ली प्लास्टीक खातातच. मॅजॉरिटी ऑफ प्लास्टीक जी येता ती डस्टबिनांतल्यान येता. ती डस्टबिनां टायमली उखलून डिस्पोज करपाक जाय, जणे करून ह्या गोरवांक ती बल्कान खावंक मेळची ना. सपोज रस्त्यार वता जाल्यार थोडी प्लास्टीक मेळ्ळ्यार तांकां तितलो परिणाम जायना. पण बल्क प्लास्टीक मेळत, स्पेशली नुस्तें व्हरता ती, भाजी व्हरता ती प्लास्टीक आसा ब्लॅक, काळ्या रंगाची, धव्या रंगाची, ती प्लास्टीक रोखडी डिस्पोज जावपाक जाय, जणे करून थंय वचून ही गोरवां खावची ना. आनी प्रत्येक ह्या वाठारांत रावपी मनशान एक निश्चय करपाक जाय की आपल्या घरांची वस्तू आमी प्लास्टीक रॅपिंगान हाडटा ते प्रॉपर डस्टबिनान तेंच्यांनी डिस्पोज करची, जणे करून अशी मुखी जनावरां आसा तेंची लायफ एंडेंजर जायत वता आतां कित्याक प्लास्टीक खावन. ते बंद जातले आनी हांकां बरें जिवन जगपाक आदार जातलो. गोमंतक टुडे हे बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी आशिल्ल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.